नाणूस वाळपे हांगासर वाळपे फोंडा मार्गाचेर सोमारा रातचे जाल्लेल्या अपघातात मोटरसायकल रायडर गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केलेलो आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे व्यक्तिगत वाडाक नाणूस हांगासर जेन्ना ओमनी पावली तेन्ना ओमनी गाडयेन समोरच्या मोटरसायकलीचेर जेन्ना गाडीचो ताबो सुटलो तेन्ना ड्रायव्हरान वचून मोटरसायकल धक्को दिलो आनी ह्या धक्क्यान मोटरसायकल ही रस्त्याचेर उसळून पडली आनी तसो जो मोटरसायकल रायडर आसा ताका सुद्दां गंभीर दुखापत जाल्ली ह्या वेळार ताका मागीर जीएमसीन दाखल केलें। ओमनी गाडी आसा ही सुद्दां पलटी जावन ताची सुद्दां खूब लुकसाण जाल्लेली आसा। जो मोटरसायकल रायडर आसा तेजें नांव अजुनूय कळ्ळें ना, मात जो ओमनीचो ड्रायव्हर आसा तेजें नांव असीफ अली इनामदार आसा आनी ताका वाळपे पुलिसांनी चवकशी खातीर ताब्यान घेतलेलो आनी ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो वाळपे पुलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर आनी डिचोलीचो उप अधीक्षक दिवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली।